Book of Psalm 119 verse 92 to 94. तुझी सुमूर्त मोसं संतोष, तुझी सुमूर्त मोसं संतोष. जावंक नासली जाल्यार म्हज्या दोरलीरपणांतूच हांव मरून वेतलो आसलो. तुजी सुमूर्त म्हजो संतोष जावंक नासली जाल्यार म्हज्या दोरलीरपणांतूच हांव मरून वेतलो आसलो. तुज्यो आज्ञा हांव कधीच विसरचो ना. तुज्यो आज्ञा हांव कधीच विसरचो ना. कित्याक तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. तांचे वरवीं तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तर हांव तुजोच, तर म्हाका निवार. तुज्यो आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. तुज्यो आज्ञा हांव पाळूंक सोदतां. तूं म्हजो देव म्हूण सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळे सक्तीन हो पडे तुजे मुखार सासंगी हांव आसा. Into your hand I commit the gift with all I am for you, Lord. Hold my world into your hand, and I am yours forever. दुनिया तुझ्या हातान हांव म्हाका समर्पितां. सगळे म्हजे दूख आनी कोश आटे बिटे घेवन तुझ्या पांयाशी आयला. म्हजो संवसार, म्हजो फुडार, म्हजो भरवसो, म्हजो धीर आनी आधार आसरो तूंच तो. हो पळय हांव तुजे सुशी आसा. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong.
You are the reason that I live. You are the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live. You are the reason that I sing. With all I am. Do you believe in me? આવું તો આશા તો આસ્તલો તો અને આસ્તલો તો મોટું સોત માનતાય આવું તો સ્વર્ગ અને સંસાર રોશનાર મૂન તું સોત માનતાય આવું તો આલ્ફા અને ઓમેગા ધ બિગિનિંગ એન્ડ એન્ડ ઉરમ અને શોટ મૂન તું સોત માનતાય देवान संसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतल्यांक सासणेचें जिवीत आसा. सगळ्या मनशाची सोडून आसा म्हूण देवाचो देव, दुनियेचो दोनी राजांचो राजा, पातशायेचो पातशाय हांव म्हूण तूं सोत मानताय. मरणाचेर पातकाचेर संसाराचेर देवसराचेर मस्तक माडून फोंडांतलो तिसरे दिसा जिवन जाल्लो देवाचो पूत हांव तो म्हूण तूं सोत मानताय. तुझ्या सातान तू प्राण मोसो समोर बिता. तू देव मोसो सगळोच दुनिया हांव तुजो. संसार मोजो तुझ्या हातान आसा. हांव सासणांक तुजो. तुझ्या हातान तू प्राण मोसो समोर पिता. तू देव मोसो सगळो हांव तुजो दुनिया. संसार मोसो तुझ्या सातान आसाय दोनी. हांव तुजो सासना सासना. जिसू हांव सोत मानता तुजी. जिसू हांव तुजो तूं मोसो. तूं कसलो लागून जियेता, तूं कसलो लागून गीत गायता. सगळो हांव तुजो. जिसू हांव सोत मानता तुजी. जिसू हांव तुजो तूं मोसो.
तुकाच लागून जियेता, तुकाच लागून गीत गायता, सगळो हांव तुजो. Yes, Lord. I believe in you. You are Son of God. तुझ्यान सगळें जाता म्हण हांव स्वत मानता. तूं सगळोच सुपूर्ण दिव म्हूण स्वत मानता. खंयचे वाटेर हांव वचूं, खंयच्या काळोखान हांव सांडूं, हांव एकसुरो नाय. म्हजे संगी तूं आसा. कसे आठे बिट्यांक हांव फुडो करूं, झगडटलो तो हांव न्ही, झुजतलो तो हांव न्ही, पूण तूं म्हजो देव म्हजे खातीर झुजतलो. Book of Exodus chapter 13 verse 14. Do not fear. I will fight for you. Be still and calm. भियेनाकात, भियेनाकात. जे आव्हानाक, जे प्रश्नाक, जे सुनामीक, जे कोरोनाक, जे पॅन्डेमिक, जे महामारीच्या वेळार भियेनाकात. बाबा तुरा तुमचे खातीर झुजता तो तुमचो देव. तुमचे खातीर झुजतलो तो देव. तुमचे खातीर आपणाचेर सगळ्यो पिडा रोग घेतलो देव. आनी आमकां सोडून दिल्लो देव हो पळय आसा. ताचेर तुजी नदर, ताचेर तुजी नदर. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. I believe in all your ways and your promises forever. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in you. I believe in all your ways and your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You are the reason that I live, the reason that I sing, with all I am. I will worship, I will worship you, I will worship
I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. मोशान तुझे जिवीत बोलूक येता म्हूण तूं सोत म्हणटाय. Do you believe that I can change and transform your life? तुझे वस्कुतायो म्हज्यान तें बोळ करून तुझे जिवीत संतोषान भरूंक जाता म्हूण तूं सोत म्हणटाय. Do you believe that I can change from sorrow to joy and from water into wine and from darkness to light, from sinner to saints? सोत म्हणटाय तूं. आयज तुज्या घरान आसा ती पिडा, आयज तुज्या घरान आसा ते प्रश्न म्हज्यान सुटावे करूं येता म्हूण तूं सोत म्हणटाय. जेजू हांव सोत म्हणटा तुजी. जेजू हांव तुजो तूं मोजो. तुकाच लागून जियेता, तुकाच लागून गीत गायता. सगळो हांव तुजो. जेजू हांव सोत म्हणटा तुजी. जेजू हांव तुजो तूं मोजो. तुकाच लागून जियेता, तुकाच लागून गीत गायता. सगळो हांव तुजो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावनो भयणो, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमी सगळीं भलायकीन बरी आसात, शांत आसात आनी खुशाल आसात अशें आमी कांय संतान सोत मानता. आनी जेजूच्या नांवान ताची कृपा, ताची शक्ती, ताचो संतोष तुमच्या आनी तुमच्या कुटुंबाचेर
फांको म्हूण मागता. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. शालोम मिनिस्ट्री तुमचे खातीर दुरुस्ताक मागता. आनीक तेरे भाशेन ही मागणें आनीक हें देवाचें उतर तुमचे खातीर तुमच्या कुटुंबान अदीक ग्रेस जावचे खातीर हे आमी मागणें तुमचे खातीर भेटयता आसतना कितें भाशेन भावना भयणो आमचे खातीर मागात आनी तुमच्या मागणेची आमकां गरज आनी तुमी मागता देखून तुमच्या मागणे खातीर तुमच्या सहकारा खातीर तुमकां दिनवस्ता आसतना देवाक आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. भावन भयणो आयज आमी एक ल्हानसो नियाळ करूंक येता. हो नियाळ घडयेक तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आनी तुमी जंय वावर करतात थंय फायद्याक पडटलो अशें हांव भावार्थान स्वत मानता. हो टॉपीक मातशें व्हडलो. तुमी म्हज्यान अदीक बरी जाणात आसतलीं. घरांनी दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यांनी तुमी वावर करता आसतना कोणी तुमी अनुभवतात. पूण तरी आसतना एक उडगास कसो एक आमकांच उडगास करूंक हो एक ल्हानसो टॉपीक आमी घेता. देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताचो उजवाड आनी प्रकाश आमचेर फांकूंक मागता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. बाबडे हो टॉपीक म्हणल्यार सिस डिसिप्लीन. डिसिप्लीन ही मनशाक गरजेची. आनी ओरंबाक तावन देवान हो संवसार एका ऑर्डरीन दवरलो, ऑर्डरीन घातलो. आनी अशें देव सगळें ऑर्डरीन घालता, जाग्याक घालता. ते सुवातेर तें दवरता. म्हणल्यार हो संवसार सगळो सुरक्षीत उरता. बाबणू उजवाड आनी काळोख कुशीन काडलो. उजवाड आनी काळोख एक जालो जाल्यार कितें जातलें? सुमदीर आनी जमीन कुशीन कुशीन दवरली. सुमदीर आनीक जमीन एक जालें जाल्यार कशें जातलें? म्हणटकूच ह्या संवसाराची खंयचे वस्तूंचेर नदर मार. नुस्तीं तर वाऱ्यार उलयलीं जाल्यार सुकणीं उदकान बुडचीं पडटलीं. आनी वाऱ्यार सुकणीं उबूं येता. वाऱ्यार नुस्तें उबूंक शकना. पूण गॉड पुट्स इन एवरीथींग इन ऑर्डर. दीस इज कॉल्ड डिसिप्लीन. हें सगळें जाग्यार घालप म्हणल्यार देव ही सीस ह्या समाजाची ह्या संवसाराची सीस सांबाळटा. डिसिप्लीन ओर शिस्त. डिसिप्लीन हें उतर आयलें लातीन भाशेन. आनी लातीन भाशेन हें उतर कितें? डिसिप्लोस. आनी वॉट इज मीन बाय डिसिप्लोस इन लॅटीन म्हणल्यार जायतीं उतरां घेवं येता. ताची एक म्हणल्यार इन्फॉर्मेशन. तुका जाणवाय दिता, तुका खबर सांगता, तुका त्या हेची ओळख दिता. दुसरें म्हणल्यार नॉलेज. नॉलेज शिक्षण मेळटा. आनी हातूंतल्यान हें उतर डिसिप्लीन हें उतर आयलें. हें उतर फ्रेंच भाशेन डिसिप्लिना. म्हाका दिसता कोण फिलिपिना म्हूण आसतले आमचे मदें. हे फिलिपिनाचो उडगास करता आसतना डिसिप्लिना उडगास केल्यार बरें. हें फ्रेंच भाशेन उतर आयलें. आनी डिसिप्लीन पळ म्हणटा ती मनशाच्या, समाजाच्या, कुटुंबाच्या, खंयच्या इन्स्टिट्यूशन संस्थेच्या, देशाच्या जिवितान एकदम गरजेची. ही डिसिप्लीन तर ना तें जिवीत केवस जाता. सो घरान तो डिसिप्लीन ना हें घर उरना. एका गांवान, एका समुदायान, एका राज्यान, एका देशान, हे संवसारान तो डिसिप्लीन ना, इट वील बी केवस. एक डिझास्टर. सगळं घुसपाक गोंदळ. आनी कितें जायत म्हूण सांगूंक जायना. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. क्रिस्ती मनशाच्या जिवितान डिसिप्लीन आसूंकूच फावो. जाच्या जिवितान क्रिस्ती मनशाच्या जिवितान सगळ्या मनशाच्या जिवितान डिसिप्लीन आसूं फावो. पूण
क्रिस्ती मनशाच्या जिवितांत डिसिप्लीन ना जाल्यार त्या मनशाक देवाची देणी मेळना. इज नॉट एनॉयटेड. ही डिसिप्लीन एकदम गरजेची. तुज्या जिवितांत तो डिसिप्लीन ना, त्या जिवितांत जैत ना. यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफूल, फर्स्ट ट्राय टू डिसिप्लीन युअर सेल्फ. यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफूल, ट्राय टू डिसिप्लीन युअर सेल्फ. तूं तो जैतवून जावंक सोदताय, तूं तर तुज्या वावरान सक्सेसफूल जावंक सोदताय, डिसिप्लीन ही गरजेची. जिवितान हे सगळें आदूळ बुदूळ घुसपा गोंदळ हो एक अर्द म्हणटा आमी, एक ऑर्डर घालूंक गरजेची. बाबणो डिसिप्लीन एक तुका एक जाणवाय हाडटा, एक गिन्यान दिता. बाबणो ह्या वेळार म्हाका उडकास येता, एक बापूय व्हडलो बिझनेसमॅन म्हणटकूच बापायन व्हडलें बिझनेस चलयलें आनीक बापायचो मरणाचो वेळ जालो. बापाय फाटल्यान हे बिझनेस पुतान चलोवचें हो सगळें आवय बापायचो आवड आसता. पूण हे बापायचो आवड आसलो उरलोलें बिझनेस फुडलें फुडार म्हज्या पुतान चलोवचें. देखून बापायन पुताक कांय वस्तू सांगल्यो मोजच्या आदीं. पयली वस्त सांगली, पुता वावराक वेता आसतना केन्नाच तुका वत लागूंक दिनाका. घरा कडल्यान तावन त्या बिझनेस आहा ते फॅक्टरी कडेन पाव पर्यंत केन्नाच तुज्या आंगार वत घेनाका. पूत खुशाल जालो की पुताक वतां रावंक नाका आसलें. पूण पूत खुशाल जालो, वाव कमॉन सी गूड एडवायस फ्रॉम माय फादर. हें वत घेनाका केन्नाच तुज्या आंगार. दुसरें, केन्नाच कोणा लागीं पयशे मागो नाका. नेवर आस्क मनी. कोणें तूं वस्तू व्हेल्यार तांचे लागीं पयशे मागो नाका आनी वील बी सक्सेसफूल. वाव कमॉन. बापूय मेलो. म्हणजे हें वत लागोना जावपाक पुतान चिंतलें, वत लागोना जावपाक कितें कोत्तलो. म्हूण पुतान चिंतलें, घरा कडेन सावन फ्रॉम हीज होम टू फॅक्टरी थिंगासान एक व्हडलें पेंडल बांदलें. बापायचे सगळे पयशांनी, कित्याक वता आसतना वत लागो नाका म्हणलां आनी येता आसतना वत लागो नाका म्हणलां. पूण ही जायते करोड रुपीज मोडले आनी व्हडलें पेंडल फ्रॉम हांगासर तान थिंगा कितें लागोना जावपाक, वत लागोना जावपाक. दुसरें बापायन सांगलें, केन्नाच पयशे मागो नाका, नेवर आस्क मनी. म्हणटकूच सगळ्यांक दीत रावलो आनीक सगळ्यांक दीत रावलो आनीक सगळे पयशे काबार जाले. अशे वेळार अरे वॉट मॅडनेस माय फादर सेड. कितें केलें हांवें आनी कितें बापायन सांगलें म्हाका. पूण बापायन दवरलो एक नोट मेवलो. तो नोट वाचूंक चुकलो. केन्नाच तो नोट पळोवंक ना. पूण बापूय सदांच बापायन कितें सांगलें, वत घेनाका म्हणल्यार हेजो अर्थ कितें आसलो बापायचो. सकाळ फुडें उठ, गो अर्ली मॉर्निंग टू द फॅक्टरी. शॉपार हो सकाळ फुडें उठ, सुर्या उदेशून पयलीं उठ आनी वच वावराक वच. आनीक सुर्या दारेर पडल्या उपरांत काळोख जाल्या उपरांत परतून यो, तुका वत लागचें ना. होल डे वील वर्क, वील पूट युअर सेल्फ डिसिप्लीन आनी तूं जाय तो जोडटलो. दुसरें बापायन सांगलें, पयशे केन्ना मागो नाका. हेजो अर्थ केन्ना उदार दिनाका. पयले पयशे घे आनी मागीर वस्तू दी. पूण पुतान गेले बापायन सांगलां न्हू पयशे मागो नाका. पूण काडटा दिता दिसता. आनी ही ताच्या जिवितांतली डिसिप्लीन इन्फॉर्मेशन, मिसइन्फॉर्मेशन, मिसइंटरप्रिटेशन, ignorance makes him poor and poor
and under the poverty. भावना आनी भयणो, तुमच्याय जिवितान एक एक आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू सांगता. एक एक टिचर आपल्या भुरग्यांक स्टुडंटाक बऱ्यो वस्तू सांगता. एक बरो तर बरो इश्ट आसत. Really, if you are a good friend, will share the good things to your friend. भावन भयणो, पूण तूं आनी हांव कसो घेता त्यो? तूं आनी हांव कसो इंटरप्रेट करता ताचो? आनी एक साक एका चेडवान टीव्ही फोडली आनी जायते फावटी आयकल्लें चेडे टीव्ही फोडटात म्हूण. केन्ना घरकार येयल्लें कोप मारता आनी टीव्ही फोडटा म्हूण. पूण आयकलें चेडवान टीव्ही फोडली. चेडवान टीव्ही फोडली. आतां म्हणलें चेडवान टीव्ही फोडली आनी विचारलें आगो बाय टीव्ही कित्याक फोडली? ना फादर, माय मदर एंड फादर नेवर गिव मी द फ्रीडम. म्हजी आवय बापूय म्हाका फ्रीडम दिनात. म्हाका जाय थिंगा भोंवंक दिनात. म्हाका जाय थिंगा वचूंक दिनात. देखून म्हाका राग आयलो आनी हांवें टीव्हीचेर राग काडलो. मागीर टीव्हीत कितें केलें तें तुका तेणें कांय करूंक ना, पूण हांवें टीव्ही फोडली. पावणो कांय वेळान भुरग्याक बसयलें आनी विचारलें, बाय वॉट यू थिंक, वॉट यू मीन बाय फ्रीडम? तुजे भशेन हांव फ्री. म्हाका आतां 15 वर्सां जाल्यात. म्हणटरी आतां आनी थोड्या वर्सां म्हाका 18 वर्सां येतलीं. आय एम फ्री. आय कॅन डू वॉट आय वॉन्ट. I will think better than my mother. I can think better than my father. And तुझे भशेन फ्रीडम म्हणल्यार कितें? What is mean by freedom for you? No, I can do what I want. बाय तूं इस्कॉलाक वेताय. तूं इस्कॉलान तुजी टिचर तुका जाय तेन्ना यो आनी जाय तेन्ना वच म्हणटाय. ना फादर. तुज्या इस्कॉलान ओके तुका फ्रीडम आहा म्हूण कोणाक वच आनी दडय आनी बडय. तुका टिचर उगी रावतली? ना फादर. तुजें इस्कॉल केन्ना 8 केन्ना 9 केन्ना 10 केन्ना 12 केन्ना 1 केन्ना 5 केन्ना 6 केन्ना रातचें 10 अशें केन्ना जें इस्कॉल सुरू जाता? ना फादर. आमच्या इस्कॉलान निमके वेळार पावूंक जाय. वॉट इज दीस? हें सगळें कितें तुज्या जिवितान? एक डिसिप्लीन, एक शिस्त. Our freedom is not unlimited. Our freedom is limited. When I am crossing the limit, then I am under the bar. म्हजे लागीं लायसन आसा, तुमचे लागीं आसतलें. बरें, म्हाका गाडी चलोवपाचें लायसन आसा. पूण म्हाका गाडी चलोवपाचें लायसन आसा म्हूण म्हज्यान म्हाका जाय ते सायडीन चलोवं येता. एक साक रायटान, एक साक लेफ्टान, एक साक मदल्यान, केन्ना रिवर्सान, केन्ना आनी खंयच्यान करूं येता? ना. हे समाजान ट्रॅफिक रूल आसात. हे देशान रूल आसात. आनी ते रूल जर तूं पाळिना जाल्यार तुका पिनन कोड खास लायता आनी तुका बोणकूण फावो जाता. पूण हे देशाक, तुज्या घराक, तुज्या जिविताक, तुज्या शाळेक, तुज्या इस्कॉलाक, तुज्या समाजाक शिस्त आसा. आनी शिस्त तुका एक मनीस कसो तयार करता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भाऊ भयणो, पॅन्डेमीक कोविड-19 हांव नको हाणें कितलें बरेंपण हाडलें जाल्यार जायतें बरेंपण हाडलें, ना दुबाव ना. पूण जायतें पाडूय बी हाडलें. इस्कॉलां बंद पडलीं, कॉलेजी बंद पडल्यो, ऑफिसां बंद पडलीं, फॅक्टरी बंद पडल्यो. आनी जी डिसिप्लीन आसली ती पिड्यार जाली. चिल्ड्रन बिकेम लेजी. आदीं वताक काम करी, आतां वताक पळोवन भिरांत येता. वतान भुरगे खेळ्ळी, आतां भुरगे वताक खेळनात, आतां भुरगे मोबायलाचेर खेळटात. म्हणटरी ते वत आनी ती घाम वचप नो, इट्स मेक्स अ इनडिसिप्लीन. इनडिसिप्लीन बाबा इनडिसिप्लीन करून आमी कोणूच वाडना. वी बिकम मोर अँड मोर
इनह्युमन. ज्या मनशाच्या जिवितांत शिस्त ना तो मनीस न्हय. ही कॅन बी द क्रुएल एनिमल. एक जनवार कशी ताच्यान जीव येता. पण तूं तुज्या जिवितांत तर सक्सेसफूल जावंक सोदताय जाल्यार डिसिप्लीन शिस्त सांबाळ आनी ती तुका खंयसर तर पावयतली. बाबणो ही खबर भाग्यून पावलो तिमोथाक बरोवन सांगता. 2 Timothy chapter 2 verse 1. आनी हे शिस्ती विशीं तो उलयता आसतना, हे डिसिप्लिनी विशीं उलयता आसतना 3 एग्जाम्पलां तो दिता. पयलें एग्जाम्पल दिता तें म्हणल्यार सोल्जर, शिपाय वो झुजारी. सोल्जर कितें करता? दर दिसाक ताणें प्रॅक्टीस करूंक जाय. दर दिसाक ताणें एक्टीव रावूंक जाय. दर दिसाक ताणें आपणाकूच ही शिस्त पाळूंक जाय. आनीक हो तर शिस्त ह्या सोल्जरान, ह्या आर्मीन शिस्त आसा ती तर पाळयना, ही फौज केन्ना जिखोवंक पावना. हे सोल्जर केन्ना झुजोवंक पावना. पळय तांचे भितर रूल एंड रेगुलेशन आसतात. रूल एंड रेगुलेशन आसतात. उठपाचें, न्हिदपाचें, जेवपाचें, खावपाचें, प्रॅक्टीस करपाचें. आनी दर दिसाक ताणें प्रॅक्टीस करची पडटा. बाबूनो जायते जाणां एथलीट्स आसात. रोनाल्डो, रोनाल्डिनो, ओ मेसी, हे उठतात आनी ग्रावंडार वचून खेळटात आनी मागीर ते जिखतात ना. हे दर दिसाक प्रॅक्टीस करतात. दर दिसाक आपणाकूच प्रॅक्टीस करून आपणाकूच तयार करतात. एक डिसिप्लीन. भावनो तिसरें एग्जाम्पल दिता तो म्हळ्यार फार्मर्स, शेतकारी. ओके चल शेत रोवंक जाय न्हू. गेलो शेतान कोसोन आसतना बी मारलें आनी आयलो. आनी मागीर 3 म्हयन्यांनी घे कातरूंक लागलो. मशीन गेलो आनी गेलो शेत न्हिवपाक. थंयसर बाद जातलें ना? जावचें ना. जावचें ना. तुवें रोयल्लें तें बी थंयसर उरतलें ना, नडणी येतली आनी कोणें हाडलें म्हूण कोण जाणा. पूण शेतकाराच्या जिवितान पयलें शेत कोसता. तातूंत आसा तें सगळें काडटा, नेर काडटा, सगळें तोंड काडटा, मागीर बियां घालता. परतून ह्या बियांत रोयिल्ल्या शेतान आनीक नाका जाल्लें तोंड, विड्स आयल्या ती काडटा. वेळार ताका सारें घालता, उदक घालता, ताका कीड लागना जावपाक ताका ओखर लायता. आनी एक आनी ईच एंड एवरी स्टेप तो एक पावडो चोडटा. आनी काल रोयल्ले भाताक आयज, काल रोयल्लें शेत आयज भात जातलें जायना. बाबूनो हेज टू वेट टील द एंड. तें कोणोस येवं पर्यंत, तें पिको पर्यंत ताणें रावंक जाय. डिसिप्लीन अशीच कितें हांवें आनी तुवें एक पावडो जिविताचो चलचो आसता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, आवय बापूय घरान सांगतात कशे भाशेन भुरग्यान जिवचें, तशें देव आपल्या भुरग्यांक सांगता कशें भुरग्यांनी शिस्त सांबाळची. हिब्रू चॅप्टर 12 verse 5 and 6. सुमयाच्या शिसांनी शिस्तीन वागचें. तूं तर शिस्तीन वागोनाय कोण तुका कॅर करिना. इनह्युमन कोण तुजेर नदर दवरिना. हें बी भाग्यून हें बी पौत पुस्तकान मेळटा. हिब्रू चॅप्टर 7 verse 8. नो वन कॅर यू इफ यू आर नॉट डिसिप्लीन. पावणो हे आमची टिचरी शिकयतात. टिचरी ल्हान भुरग्यांक इस्कॉलान शिकयतात. कितें शिकयतात? टिचर आयल्या उपरांत सगळ्यांनी उबें रावंक जाय आनी कितें म्हणूंक जाय? गुड मॉर्निंग टिचर म्हणूंक जाय. ना कोणूय तर आमचे थिंगा भुरगो तर उठलो ना ताका उठयतली. टिचरीक गुड मॉर्निंग म्हणून टिचरीक कितें मेळटा?
टिचरीक कांय मेळना. पूण भुरगें टिचर आयली हांवें उबें रावूंक जाय आनी गूड मॉर्निंग म्हणूंक जाय, हें भुरगें शिकता. बाबा न्हू, जायत्यो वस्तू आमी इस्कॉलान शिकल्या आनी इस्कॉलान ह्यो वस्तू शिकता आसतना जायतो मारूय बी खाल्ला. कितल्यो बड्यो हाडल्यात, एक मोडली, दोन मोडली, तीन मोडल्यो, तरी आसतना टिचर सोडिनासली. म्हाका उडक आसता आनी म्हजी टिचर येद्दी व्हडली रुलरी घेवन भोंवताली. तिचे हात येद्दी व्हडली रुलरी घेवन भोंवपाचे. ते रुलरी पळोवन केन्ना मुतूंक जाता वो टॉयलेटीक जाता तें कांय कळनासलें. ते रुलरीक पळोवनूच आमी आवय देवा पाव हे दिसांनी हांव मस्तीपणां करचो ना. हाचो दोन भाशेन डिसिप्लिनाचो दोन भाशेन अर्थ घेवं येता. एक अर्थ घेवं येता, टिचर घरा कडेन कितें चुकलां आनी तेंकां आनी भुरग्यांचेर काडूं येता. दॅट इज वायट. दीस इज वेरी बॅड. कोणाचो राग काडप आनी भुरग्यांची काडप आनी भुरग्यांक पनीश करप, भुरग्यांक इनह्युमन लेखप, सॉरी, दीस कॅनॉट बी एंटरटेन. पूण भुरगीं चुकतात खरेंच. हे वस्तुरीक हे टिचरीक हे सराक हे भुरगीं पिड्यार जाल्ली नाकात अशें दिसता. हीं भुरगीं म्हजीं. खंयच्या आवयक दिसता आपलीं भुरगीं पाड जावची? खंयच्या गांवच्या लोकांक दिसता आमचो गांव पाड जावचो असो म्हूण? खंयच्या समुदायाक दिसता आमचे एक समुदाय सगळे खटे खटे मनीस तयार जावचे म्हूण? ना बाबा न्हू. टिचरीकूय दिसता आपलीं भुरगीं बरीं जावची. म्हणून डिसिप्लीन खरो तो टिचरीक आपल्या भुरग्यांचो मोग करता. पूण केन्ना टिचर चिमटो काडटा हो रागान न्हय पूण मोगान की तुवें ही वस्त करची न्हय म्हूण. म्हाकाय म्हज्या इस्कॉलाच्या दिसांचो उडगास येता. आनी एक दिसा हांव ग्रावंडाचेर अर्दी वर फातरांचे दिमेर रावलो. हाफ एन आवर इन अ हॉट सन. स्टील आय रिमेंबर. पूण हे दिमेर रावलो आनी ती ऊस ही वांकडी आसली ती नीट केली. उडगास उरलो कोण जायते पावटी टिचरींनी शाबासकी दिली. पूण ती वस्तूचो उडगास उरलो. टिचरीन तरी दिमेर घालूंक नासलो. अर्दीवर फातरांचेर आनी वताक. आयज पेरंट्स आनी टिचर मागता ते टिचराचेर कितले FIR जायत आमी नको. हांव नको. कितले वर्ल्ड प्रेशर इंटरनॅशनल प्रेशर ते टिचरीचेर जायत आनी तो टिचर भोणकोणीन उरत हें नको. तेन्ना घडये दिमेर रावलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें ना, भुरगो असो म्हाका कळ्ळें ना की पाड पडो म्हणलें आसतलें घडये मनांत हे टिचरीचें. पूण आयज उडगास येता हे टिचरीक लागून हे वांकडी वस्तू सोडूंक पावलो आनी हे दिमेर रावलो देखून हांवें म्हाकाच डिसिप्लीन म्हजो पावलो म्हजी वांकडी पावलां नीट करूंक पावलो. डिसिप्लीन केन्ना खास पडटा आनी तुका बऱ्याक पावयता. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया. Hallelujah. पावणो डिसिप्लीन ही तीन भाशेन आसता. देर इज 3 टायप ऑफ डिसिप्लीन. फर्स्ट इज प्रिव्हेंटीव. प्रिव्हेंटीव म्हणल्यार जी वस्त तुवें कोन्ना जावपाक हे तूं आदींच फुडें तूं तयार रावताय, तूं सीस सांबाळटाय, ती जाणा जावन घेताय. हें कितें हें जाणा जावन घेताय. इट्स कॉल्ड प्रिव्हेंटीव डिसिप्लीन. आनी त्या खाला आमी अशें म्हणटा प्रिव्हेंशन ओ प्रिव्हेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. बाबा न्हू, त्या खाला पयलें डिसिप्लीन हें अशें घडटा, हें घडना जावपाक तूं पयलीं डिसिप्लीन शिकताय. दुसरी वस्त आसा ती डिसिप्लीन सपोर्टीव. सपोर्टीव वायट आसा ताका न्हय पूण बरें आसा ताका तूं उत्तेजन दिताय. आनी तिसरी वेज ऑफ डिसिप्लीन करेक्टीव. तूं चुकलाय तें जाग्याक घालताय. बाबा न्हू, देखून घरान आवय बापायनी हे तिनूय वस्तू करूंक गरजेच्यो. भुरगीं समज एग्जाम्पल धरुया, समज थंयसर एक बांय आसा. भुरगीं नको ही बांय कितली खोल आसा ती. भुरगीं नको हे बांयत उडी मारल्यार कितें जातलें नको. तो उडी मारता देखून होय मारता. देखून तूं भुरग्याक सांगता बाबा पळय ही बांय खोल आसा,
हे बाय तूं भितर गेलो जाल्यार आनी वयर सोदचो ना. कांय दिसांनी एका जायते पावटी ओ रे संजा म्हणून संजा मनयता हांव. ओ रे संजा म्हणटा आनी मागीर ते भितर गेल्ले त्यान वयर सरो ना. पूण तूं हे बांयक बुडो ना जावपाक तुका आवय बापूय तुजी टिचर तुका ट्रेन करता एक पोंवपाक नाजाल्यार त्या उदकान ना वचपाक. दीस इज द प्रिव्हेंटीव डिसिप्लीन. तूं थिंगा जायनापाक इन्फॉर्मेशन घेता. दुसरी डिसिप्लीन आसा ती बऱ्यो वस्तूंनी तुका आदार जाता, बऱ्या वस्तूंनी. आनी तिसरी सांगला ते भशेन करेक्टीव. ही मातशें डिफिकल्ट लागता. कोणाक करेक्शन आयज नाका. आनी देखून आयज समाज आयज घोराबे आयज पयस सभा खाला पडत आसा, खाला पडत आसा. बाबणो डिसिप्लीन घराक ना जाल्यार घर कितें? घर न्हय तें, घर न्हय तें. देखून बागेन पावलूस सांगता ते म्हणल्यार कितें भशेन आवय बापायन भुरग्यांक डिसिप्लीन दिता आसतना रागान दिवचें न्हय. थोडी रागान इतल्या रागान हो म्हजो पुतूस न्हय, ओ म्हजी दूस न्हय, सगळो खंयचो राग आनी दुयेस काडलो आनी भुरग्यांची काडलो ना. चिल्ड्रन आर गिफ्ट. चिल्ड्रन इज प्रेशियस. भुरगीं एका घरान भांगार आनी रुपें जे जे तुवें भांगारान रुपें म्हणलां तें घोडे खोटें जायत. पूण भुरगीं बाबणो घरान एक देवाची देणी, एका समुदायेन देवाची देणी. पूण तांकां तो डिसिप्लीन ना जाल्यार ती मनशां न्हय. दे आर एनिमल्स, दे आर चिल्ड्रन ऑफ एनिमल. पूण बान भयणो भुरगीं आमची गिरेस्तकाय, भुरगीं आमची गिरेस्तकाय. अशें जाल्यार भुरग्यांनी कितें करचें? डिसिप्लीन मातशें पेनफूल लागता. ते वेळार ती सुवातेर सजमना, ते वेळार सजमना, मातशें डिफिकल्ट लागता. पूण उडगासूर तूं बरी डिसिप्लीन वाडशी जाल्यार तूं खुशाल जिवीत येताय आनी तूं एक बागेवनपणी जिवंक पावताय. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. हिब्रू 12:11 सांगता तूं बरी डिसिप्लीन तूं वाडशी तूं खुशाल जातलोय आनी तूं तुज्या जिवितान एक बागेवनपणी आनी खुशाल जिवीत जियेतलोय. जे घरान डिसिप्लीन ना ती घरां पावणो भुरगीं आवय बापाय सजमनाव आनी आवय बापूय भुरग्यांक सजमनाव. जायत पाटी हांव उडगास कोत्ता हांव कांय पावटी भुरगीं आतां भुरगीं फुडें आन्सर करिनासतना SSCची आनी 12वीची बी एग्जाम पास जाली. आन्सर करिनासतना पास जाली. हांव कांय म्हणना हितून. पूण भुरग्यांनी कितें कोत्ता आयज भुरगीं? थोड्यांनी भुरग्यांक आवय बापायनी इतले त्रास घेतले भुरग्यां खातीर, कितले त्रास. फुडें हे आवय बापायन आपणें SSCचे आन्सर करूंक वेता आसतना वो आपणें 12th करता आसतना इतले त्रास घेवंक ना. तितले त्रास आवय बापूय घेतात. इट्स लूक लायक त्या पेरंट्स आर गोइंग टू आन्सर SSC एंड 12th. आतां ती पास म्हण डिक्लेअर केली. आतां कोणें मागलो मोबायल, कोणें मागली कार, कोणें मागली बायक. अरे बाबा आनी भयणी, तुज्या आवय बापायन इतले त्रास तुजे खातीर घेतल्यात. तुवें SSC जावच्यो, तुवें 12th जावचें म्हूण तुवें आवय बापायक दिवंक जाय आसलें. तुवें तुजे आवय बापाय मामा तुवें यू वर्क हार्ड फॉर मी, पापा यू स्पेंड सो मच मनी फॉर मी. पूण तूं आवय बापाय कडेन डिमांड कोत्ता. ताची मामीन मोबायल दिलो, ताची मामीन कार दिली, ताची मामीन एक 2-2.5 लाखांची बायक दिली. इट्स इनडिसिप्लीन, इनडिसिप्लीन. आनी असले आवय बापायंक देव उडगास करता आनी भुरग्यांकूय उडगास करता. बूक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 6:23 कितें म्हणटा? मानामेंद आसात ते भुरग्यांच्या उजवाडाचो दिवो. मानामेंद आज्ञा डिसिप्लीन इज लायक अ लॅम्प फॉर पाथ ऑफ द चिल्ड्रन. हे आज्ञा डिसिप्लीन भुरग्यांच्या जिवितान उजवाड आनी ह्यो आज्ञा आनी डिसिप्लीन भुरग्यांच्या जिवितान तर ना. भुरगीं काळोखान साणलीं, भुरगीं वाट चुकलीं आनी भुरगीं बरे वाटे कडल्यान निसणटणाचे वाटेर पावलीं.
अशी मुन्नेचें पुस्तक बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 6 वर्स 23 सांगता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबणो डिसिप्लीन पाद्रींकूय आसूं फावो. समज हांवें म्हणलें एक आसा म्हजे इगोर्जीन पयलें आमी सकाळचे 6 वरांचेर आनी एक दिसाक 9 वरांचेर आनी दुसरे दिसाक कशें जातलें फुडें. पावल डिसिप्लीन आमच्या फिरगोसांनी आमच्या इस्कॉलांनी आमच्या समाजान एकदम गरजेचें. पावल डिसिप्लीन आमचे बायोलॉजिकल, फिजिकल, सायकोलॉजिकल, स्पिरिच्युअल हे बी जाग्यांनी आसूंक फावो. कित्याक आयज जायतीं दुयेंसां वाडटात, तेका लागून सांगता जेवणाकूय बी एक डिसिप्लीन आसूं फावो. न्हिदपाकूय बी एक डिसिप्लीन आसूं फावो आनी उठपाकूय बी एक डिसिप्लीन आसूं फावो. अदरवायज यू वील लूज युअर लायफ. बाबणो हो म्हजो अनुभव. आनी अशें सांगतात जायते जाणां ही आमची किडनी आसात, किडनीक बी फंक्शन करूंक एक वेळ आसा. आमची डायजेस्टीव सिस्टम पण आसा तिका एक वेळ आसता. म्हणून केन्ना तूं एकाक जेवताय रातचो, केन्ना तूं 2 जेवताय, केन्ना तूं 3 जेवताय. आनी तुजी एक सिस्टम, तुजी फिजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम तूं पिड्यार करताय. देखून बाबा भयणी एक शिस्त सांबाळ आनी शिस्त मनीस जावन तुजें जिवीत देवाच्या उतराच्या उसवाडान खुशाल फुडें व्हर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आनी जशी मुन्नेचें पुस्तक बुक ऑफ प्रॉवर्ब्स चॅप्टर 13 वर्स 24. तुज्या जिवितांत तर एक बरी डिसिप्लीन आसाय. तें जिवीत जाय जाणांक मानवतलें, जाय जाणांक उजवाड जातलो आनी तुजो उजवाड जायते जाणांक मेळटलो. जे जिवितांत तर डिसिप्लीन ना, उलोवपाक रीत देख ना जाल्यार तूं आनी दुसऱ्यांक काळुकान वतलोय. हे वेळार जेजू लागीं माग, जेजू म्हाका उजवाड दी, जेजू म्हाका तुज्या उतरा प्रमाणे जीव कृपा दी. जेजू आमचो सुरुंडार जाणवायेन वाडलो, गिन्यानान वाडलो, एक शिस्तीन वाडलो. देखून तो आपल्या आवय बापायक खालतो रावंक पावलो. हे सुरुंडाराची पावलां आमची पावलां, हे सुरुंडाची वाट आमची सोडून तो रायाचो राय, दुन्याचो दुनी, ताका आर्गां महिमा वाखणी सासून ससली. एका गितांतल्यान ह्या देवाच्या उतरा खातीर आमी ताका आर्गां दिवया. Jesu mozo surgunda,
हालेलुया राजाचो राजा दुनियाचो दोनी जेजू म्हजो सर्वंडार जेजू म्हजो सर्वंडार जेजू म्हजो सर्वंडार हालेलुया राजाचो राजा दुनियाचो दोनी जेजू म्हजो सर्वंडार जीवन आमचो देव अजापाचो आमचो देव संसाराचो रुसार आमचो देव तो बरो मोगाल आमचो देव जीवन आमचो देव अजापाचो आमचो देव सुर संसाराचो रुसणार आमचो देव तो मोगाळ बरो आमचो देव ला 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 la 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 तुका महिमा आर्गावा कंटिन्यूअस तुझ्या उत्तरा खातीर तुझी सोडवणी खातीर जेजू म्हजो सर्वंडार जेजू म्हजो सर्वंडार हालेलुया राजाचो राजा दुनियाचो दोनी जेजू म्हजो सर्वंडार जेजू म्हजो सर्वंडार जेजू म्हजो सर्वंडार हालेलुया राजाचो राजा दुनियाचो दोनी जेजू म्हजो सर्वंडार जेजू आमचो सर्वंडार स्वर्ग आनी संवसाराचो तो रोसणार ह्या वेळार आमचें जिवीत ताचे मुखार दवरुया कसली वाट आमी चलची खंयची वाट आमी धरची आमचें जिवीत आमचो कुटुंब आमची समुदाय आमची पवित्र सभा हो संवसार कसो फुडें वचचो देवान आमकां जायत्यो आज्ञा दिल्यात 10 मानामेंट दिल्यात ते पाळूंक आमकां बोळ्ळी जे भाव आनी भयणी पिडींत सांपडल्यात कोणी डायबिटीज हार्ट अटॅक प्रेशर कॅन्सर ट्युमर किडनी स्टोन दोनिया हे सगळी तरेची पिडीक तुजी सगळें ओकोद आसा म्हूण सोत मानता शिस्त आयज समाजान उणें जायत आसा मुल्यां तत्वां सांडलेलीं दिसतात आनी मनीस सगळोच ह्या डिसऑर्डर एक केवस म्हणटा आमी ताका सांपडलेलो आसा दुरेका देशाच्या फुडाऱ्यांक राजकारभार चलयतल्यांक दुनिया मनीस जातीची तत्वां मुल्यां सांबाळूंक बोळ्ळी आख्खी पवित्र सभेक जेजूची वाट जिविताची वाट शिस्तीची वाट बऱ्या मुल्यांची वाट चलूंक पाप साहेब फ्रांसीस कार्डिनल बिशप पाद्री माद्री टीचर समाज सेवक आवय बापूय ह्या शिस्तीचे शिस्त सांबाळटले शिस्त जिवितान जियेतले आनी आपल्या आताकाल आसुल्यांक बरी वाट दाखयतले
जे बरेपणाच्या आत्म्यान आमकां भर. सगळ्या भुरग्यांक तरणाट्यांक आशिर्वाद दी. बरें आयकूंक जायते पावटी डिफिकल्ट लागता. मामीन डॅडीन हें सांगलां तें मानून घेवंक आवगड लागता. पूण भुरग्यांच्या फुडारा खातीर, भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर, हे म्हज्याच बरेपणा खातीर म्हूण ओळखून घेवंक, बरें तें मानून घेवंक दुनिया भुरग्यांक खालती कर. कितें भाशेन जे तरणाटे सोऱ्याक, बेबदीकायेक, सिगरेटीक, काळोखाक फाटल्यान धांवतले आसात. बोणकोळींत ही सीस ना देखून आयज कितले तरणाटे बोणकोळीन आसात. प्रिजन इज अ प्लेस वेर दे कॅन मेक डिसिप्लीन देमसेल्फ. समाजान बरी सीस ना जाल्यार अशें बोणकोळीन रावचें पडटा. सीस शिकोवंक, डिसिप्लीन शिकोवंक. आनी तरी आसतना तूं शिकोना जाल्यार तुका गोडार मुच्चें पडटा. जायते तरणाटे अशे काळोखान सांडलेले आसात. दुनिया हे तरणाट्यांक आशिर्वाद दी. समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरतले जायते समाज सेवक आसात. दुनियाची कृपा दी. दुनिया केरी भाशेन हो आमचो गांव तुका भेटयता. गांवचे एक एक कुटुंबाक तुका भेटयता. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांनी वावर करतल्यांक तुका भेटयता. पिडीन नासल्यांक तुजी सासाय मागता. आयज दिसाक लग्नाचो उत्सव वाडदीस मनयतले आसा. जांच्या घरान मरण आसा, दुखाक आसात, तांच्या जिवितांत सूख आनी आशिर्वाद मागता. भावा भयणी म्हजे, हे वेळार घडये तुज्या जिवितांत ही इनडिसिप्लीन, अशिस्त घडये तुका स्वता आनी खाला उडयता. हे वेळार देवाक समर्पण कर. जे घरान घडये कोण असो इनडिसिप्लीन आसूं येता, घडये आवय बापूय आसूं येता, भाव भयणी आसूं येता, घडये घरचे एक वांगडे असो आसूं येता, त्या वांगड्या खातीर माग. प्लीज प्रे फॉर युअर रिलेटिव्स एंड युअर फॅमिली मेंबर्स. जे समुदायान कोण तरी अशें आसूं येता, तुजे गांवचे खातीर माग. आनी देवाचो आशिर्वाद आमकां अस्कोतांक बळ आनी कृपा दिवं म्हूण वेळार जे सुवातेर तूं आसाय थंयसर रावून बाबातान आशिर्वाद घे.